नमस्कार. आज ह्या व्हिडिओत आमरस करच पळोवया. आमरस करच्याक गोड आणि पिकील आंबी जाय. हांग हांवें 2 पिकिल्ले मुसराद आंबे घेतल्यात. आंब्यातल्यान पल्प काण घेवया. आंब असो चारी वाटेन अडचून घेतल्यार तातूंतल्यान रस काडची इजी जाता. नाजाल्यार आंब्या साल काण गोरटो बरो करून पिळून घेतल्यार बी जाता. दोन्ही आंब्याचे पल्प समाकन काण घेवया. हांगा आमी आमरस करच्याक मुसराद आंबे यूज केला. मुसराद वाटाक इशाड, आपूस, पायरी अशी खंयचो गोड आणि बरो पल्प आशिल्लो आंबो यूज करका. या गोरट्यात आणि सालीत थोडेशे उदक घालून आशिल्लो पुराय पल्प काण घेवया. आंब्याचे पुराय पल्प काण जाल्यानंतर तातूंत भितर साखर घालका. मुसराद आंबो गोड आशिल्ल्यान आमी थोडेशी साखर घाला. साखरे प्रमाण आंब्याच्या गोडसाणी वयर कमी जास्त केल्या जाता. 4-5 वेलची घेतल्यात. ताजे पिठकन आमरसात घाल्या. आता हे पुराय मिश्रण मिक्सरात जराशी वाटून घेवया. आमरस रेडी आसा. हाजेर जाय जाल्यार थोडंसं मिऱ्या पिठ घाल्या बी जाता. ताजेन आमरस गोडसो आणि जरा तिखशो लागता. आता ह्याच आमरसान आंब्या ज्यूस करचे बी दाखवून दिता. सुमार अर्ध ग्लास आंब्या ज्यूस घालका. आणि 1 चमच साखर घालका. आणि अर्ध ग्लास उदक घालका आणि साखर बरी करगोवन घेवका. अशकन ह्याच आमरसातल्यान मँगो ज्यूस बी करचा जाता. हो आमरस फ्रिजा भितर 1 ते 2 दिवस यूज करचा जाता. आणि तो 1 आठवडभर दवरका जाल्यार ताका जराशी गजगज काण घेवका. अशी केल्यार आमरस जास्त दिवस पर्यंत यूज करचा जाता. या आंब्या सीजनात हो आमरस आणि पुरी ट्राय करा. आमरस कशी जालो म्हण आमकां कमेंट करून कळया. व्हिडिओ लाईक, शेअर करा आणि आमगे टीन सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.